ये पवित्र आत्म्या, ये देवा देण्या, राव तूं आमचे मदें बसयल्लो पवित्र आत्मो, तोच तो शारोती जेजून आमकां बसयल्लो आमचे मदें येवचो आसा। पूण ह्या वेळार देवाचो पूत आमचे मुखार उंड्याच्या रुपान हाजीर आसा। ह्याच पवित्र आत्मेच्या प्रेरणान ह्या आमच्या दुनिया देवाक आमचे मुखार आमी पळयता। कांतिकायेन भक्ती मनान सगळ्या आमच्या काळजान ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी दिरान आमच्या सुम्याक, आमच्या दुनियाक, आमच्या देवाक आमची मान बाकून आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करुया। नमस्कार तुका करता
मोगामचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगामचो तुका दिता भो मोगाडा जेसू तुजे मुखार आमी आयल्या तूंच आमचो दोनी पवित्र आत्मो तूं आमकां बसयताय बावतिस्माच्या दिसा आमकां ताच्या प्रेरणान तूं भरताय ह्याच पवित्र आत्म्याक दिसा दिसपोटी आमच्या जिवितान आमी अणभवूंक ह्याच पवित्र आत्म्या उद्देशी आमची पवित्रताय सांबाळूंक आमचें जिवीत मांडून हाडूंक ताची कृपा आनी बोड तूं आमकां दिताय ह्या उंड्याच्या रुपान तूं आसाय सोम्या तुका दिन वासूंक आमचीं तोंडां उगडूंक तुका वाखाणूंक तुका महिमा दिवंक तोच पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता ताच्या बोडान जाय तो बरो वावर जाय त्यो बऱ्यो वस्तू जाय ती पेकोवणी जाय तें बरेंपण आमी घेता गोठाय आमकां दी पवित्र आत्म्याच्या बोडान उदीक बऱ्यो वस्तू करूंक कृपेन आमकां बोर पवित्र आत्म्याचे कृपेन उदीक सुफोड आमी जावं धीर आनी आदार तूं आमकां दी ह्याच पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमी तुजी पवित्र सभा उदीक आनी उदीक मुखार व्हरूंक दिसपोटी वावरूंक लौकिकां कशी हेच पवित्र सभेची वांगडी कशी आमी आमच्या जिवितान सोम्या तुवें दिल्लें कार्य बरे तरेन व्हरूंक पवित्र आत्मा आमकां सुचयता पवित्र आत्म्याची गोठाय आमकां मागता आयचो दीस आयच्यो घडयो दर दीस आमच्या जिवितान तूं दिताय तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक सोम्या ह्याच पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरून तुवें दिल्ले वासावण्यो तुवें दिल्ले आमच्या जिवितान शिकोवन अदीक पाडूंक आमकां तुजो आदार मागता हो दीस दिलो देखून दिसाच्या तिनूय पारां प्रभू आमी तुका दिनवासता दिसाच्या तिनूय पारां आमचे सवेन तूं आसाय दर दिसाक आमकां तूं हो दीस दिताय देखून आमी तुका आर्गां दिता गायन करुया गितार सॉंग W5 पेज नंबर 264 दिसाच्या तिनूय पारा दिसाच्या तिनूय पारा तुझी
acordar. Voy a tuzo, dimul sodas magidasa. Voy a tuzo, dimul sodas magidasa. Isajati nui para. Tinoi para Ogalas namonan tinta. Olyon tuka bogul tuka. Prabhu sodan sawam leta. Olyon tuka bogul tuka. Prabhu sodan sawam leta. Ojotnya tujhe surchi. Ojotnya tujhe surchi. Jesu tu ortolo. Tuja gopal makaigo. Sasnam bagi do ortolo. Tuja gopal makaigo. Sasna bagi turtur. Isajati nui para. Isajati nui para. देवाकार गांधी वियाचे दिसा खातीर आमची तोंडां उगडून आमच्या जिविता खातीर दिल्ल्या दिसा खातीर आनी सगळे देण्या खातीर देवाक हे वेळार आमी दिनवास. स्वर्गीच्या देवा बाप्पा, सुम्या जेजू देवाच्या पुता, हांव तुका आर्गान दिनवास दितां. हे आयचे सकाळी पासत तुवें म्हाका उठोवन तुज्या संकार तुजी भेट करूंक म्हाका हाजीर केलो देखून हांव तुका आर्गान दिनवास दितां. म्हज्या मनान सांग, म्हज्या काळजान सांग, म्हज्या पुताचो निकाल तुवें बरो दिलो देखून आपली SSC परिक्षा ताणें बरे भाशेन करून ताका पास केलो देखून हांव तुका आर्गान दिनवास दितां. हांव तुका आर्गान दिनवास दितां सगळीं देणी जी तूं म्हाका फावो कोत्ताय दिसान दीस घडये घडये. हांव तुका आर्गान दितां म्हज्या कुटुंबा खातीर जें सगळें तूं बरें म्हाका दिताय. हांव तुका आर्गान दितां म्हज्या जिविता खातीर जेन्ना प्रस्न येतात, अडचण येतात तेन्ना तूं म्हाका सुटका आनी शांती आनी समाधान करताय. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. प्रेज यू जीजस, थँक यू जीजस, लव यू जीजस. For all the abundant blessings that you have bestowed on me and on my family beyond. Thank you, Jesus, for always providing for me and my family. Thank you, Jesus, for providing excellent jobs to both my sons, Ajit and John. Thank you, Lord. Then you give the rest. Thank you, Jesus. Teach my children your wisdom, Lord. Let your light always shine upon them, Lord. That everybody may see you in them, Lord Jesus. That's the only thing I ask of you, Lord. Bless them and carry them from the Holy Spirit. Make them good human beings, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. You are such a Lord.
Margarita, din basta beberapa oke sudah angkat kalau tujuan sangat dari ini tujuan sosial kalau itu saya perlu rutin asal usul bahwa karena tujuan boleh apa kalau itu nanti itu pun tentang kota itu nanti kita sudah membuat tentang bagaimana cara mereka mengalami uji korban tentang uji korban dan saudara tentang kita berdua bawa itu maka kita itu tinggal kita itu waktu kita itu ও সর্বসুন্দর ও দুর্লভ শিশু
आमकां सगळीं देणी फावो करताय देखून गायन करुया गितांत सॉंग D13 पेज नंबर 54. Jesu boria gobria Jesu swadik boria Sorgita tu deulu Surut maka ailu Pode autisheri Tuga tukongeri Tuje tai Vormaka Poiso Rupso Naka Ore Atisheri Duga Tukongeri दूसरो Jesu swadik moga Salud ave tuga Empoda wardoli Bisa Voda Dali Pati Makapur Gaya Makalipur Nanoy Povitrakan Do Soda Karza Pati Makapur Gaya Makalipur Nanoy Povitrakan Dovo Soda Karza जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी दिमीम घालुया किरीत भाशेन जेजूचो आशीर्वाद घेतना आमचें जिवीत सगळे आमच्या जिवितान येतले त्रास आठे बिटे खुशालकायो त्याच दुनिया देवाक आयच्या दिसान दोन दिसाक आमी भेटयतले हांव दोन दिसाक ताका अर्पण करतले हांव दोन दिसाक आमचें जिवीत देवाक समर्पण करतले हांव म्हूण भास दिवी
जेजू सोर सुंदरा बोदुलो portará सूर्यावून पोरचोळीत मोवावून चोरुची पक्षी चुकी सोमेस तू आमकां कुर्बेस जातो जे पळय काबार सासनां सुदी स्वर्गार पक्षी चुकी सोमेस तू आमकां कुर्बेस जातो जे पळय काबार सासनां सुदी स्वर्गार Guardiano funesorat, mis petong monitor koron, yadik sevok betor sotat, Eucadiu yagayon koron, misabete achisaya. Lan vot patkaci doktoro. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो Tumpay Jesu कृपादे. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता पेरपेत्वा फेर्नांडीस आयज आपल्या 60व्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी बरी भलायकेन तिका बरोवंक हे भेटेंत आमी मागुया दुसरे इंतेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मिशेल फेर्नांडीस हाच्या आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचो उगडास करीत भाशेन आयज करुया आयज जेजूच्या काळजाक आमी हो दीस भेटयता आसतना सगळीं जीं कोण बरीं नात तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया जीं कोण सर्जरी करतात आपली तांकां आपल्या गोपान घे म्हूण मागुया दोतोरांचेर नर्सींचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया तशेंच सगळे तरेच्यो आयज केसीस जातल्यो भोव करून आयज आमच्या गांवची एक केस आसा आमची एनवायरमेंटल केस अभिषेक इंजिनियर्स हाचे विशीं हे नीत आमकां बेगीन मेळूंक मागुया आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया आमच्या देशा पासत आनी आमच्या राज्या पासतूय मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. तूं म्हजो मोग करताय डू यू लव मी भाव भयणीनो जेजूचो प्रश्न जो ताणें आपल्या शिसांक केल्लो भोव करून भाग्योन पेद्रूक केल्लो तोच प्रश्न आयज आमकांय जेजूचो मोग आमी कितलो करता आनी हो मोग कशे भाशेन दाखयता जायते फावटी ह्या मोगाक आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आनी आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान आमी अपमान केला जायते फावटी ह्या मोगान आमी जिवंक चुकल्या असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात
म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तुज्या पुता जेजूक मोहिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून सर्गीचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या वर्त्या देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळां बरीच जावं आनी आमचो भावार्थ थीर जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बेदनीस शेजाऱ्याक आयलीं. तीं हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रस्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सांक कैदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुजालेमाक आसलों तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळे. बोगोर आनी जाचेर गुन्यांव तापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बोगोर ताका सुटका दिवंक रोमकारान मोदें सुवयना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटूच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्यायसोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालों तसले आरोप तांणी ताचेर तापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जिवंत जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो थोंटो कसो सुटावो करचो तो नोकडो जावन हे विशीं जेरुजालेमाक वचून थंय न्हीद करून घेवची कुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें. देखून ताका शेजाराशी धाडीसोर मणकुणीत दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतोरें. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. परतून म्हणुया, सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी सोबतीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. पृथ्वी परस स्वर्ग जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या तांय ताचो मोग. उदेंत आनी उस्तोमत जितलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसून आपलें राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्या ताच्या उतर आयकतल्या बोलवंत आनी पदवीदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. उद्गार. Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका आसूं. नास्तो जातूच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव जुवावांच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजीं मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, सिमांव जुवावांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजीं मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जुवावांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोन जाली आनी ताणें परतीपाड केलो, सायबा, तूं सगलें जाणय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सत सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. तूं म्हजो मोग करताय? भाव भयणीनो, हो प्रश्न जो जेजून पेद्रूक 3 फावटी केलो. हाच्या पयलीं पेद्रून जेजूक 3 फावटी नाकारलेलो. कोम्यान साथ घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. एक सोयेक पेद्रूक जें कितें पयलीं नाकारलेलें तें आतां परतें करपाक, उरफाटें करपाक. आनी हें उरफाटें करपाक जाता वो जें कितें आमी चूक केल्या, आमच्यो असक्तायो आसात त्यो आमच्यान उरफाट्यो करूंक जाता फकत मोगाच्या देण्या वरवीं. आनी ह्या पासत हो प्रश्न, तूं म्हजो मोग करताय? जरी तर मोग करता आनी मानून घेता, वय हांव तुजो मोग करता, जाल्यार हो मोग जबाबदार मोग, रिस्पॉन्सिबल लव. ताका जबाबदारी आसा. देखून हो मोग ताणें उद्गारल्या उपरांत जेजू म्हणटा, म्हजीं मेंढरां राख, म्हजे शेळयो राख. भाव भयणीनो, दर एकल्याक आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा, क्रिस्ती जबाबदारी. कित्याक आमकां जरी तर होच प्रश्न जेजून केलो, तूं म्हजो मोग करताय, जबाब कितें आसतलो? तेच भाशेन आसतलो घडये पेद्रू भाशेन, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. तरी आसतना हांव असोक्त आनी हे म्हजे असक्तायेन पेद्रू भाशेन म्हज्यान जबाब दिवपाक जाता, ओय सायबा, तूं सगलें जाणा, तूं म्हज्यो असक्तायो जाणा, तूं म्हजें मन जाणा, तूं म्हजें काळीज जाणा, तूं म्हजो जबाब जाणा, तूं म्हज्यो करण्यो जाणा, हें सगलें तूं जाणाय आनी हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणा. पूण तरी आसतना थोडे फावटी असक्तायेन पडटा जाल्यार तूं सांबाळ. भाव भयणीनो, ह्यो सगल्यो ताच्यो असक्तायो जाणा जावनूय जेजून ही व्हडली जबाबदारी पेद्रूच्या हातान घाली, म्हज्यो शेळयो राख. आनी हें करपाक, ही जबाबदारी पाळपाक एक उपाय, म्हजे फाटल्यान ये. तुका जाय तें करूंक न्हय,
पूण हांव तुका दाखयता ती वाट जरी तर तूं चलशी जाल्यार तुका दिल्ली जबाबदारी तूं बरे भाशेन पाडूंक पावतलोय. म्हजे फाटल्यान तूं येवशी जाल्यार सगल्या वायटाचेर जैत व्हरूंक पावतलोय. होच संदेश भाव भयणीनो आमकांय जण एकल्याक. आमी जरी तर जेजूचो पाटलाव करीत, ताचें उतर आमी वाचून तें आयकून तें नियाळून आमच्या जिवितान खरेंच आमी जरी तर पाडीत जाल्यार आमी पेद्रू भाशेन आमकां दिल्ली जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक पावतले. तरी कृपा आमकां मागुया. आमकां जाय ते भाशेन न्हय पूण जेजूक जाय ते भाशेन. तो उंच सदरेर बसला आनी मनसुबी करूंक येतलो जाल्यार ही मनसुबी आमची जाता तेन्ना आमी स्वर्गार चडपाक पुरते जावंक आमकां कृपा मागुया. पेटोवणे वेळार गीत घेवया. C26, पेज नंबर 39. C26. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान बलिदान आपल्या मना करून आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकलुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाचे नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी धाकासर. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसुंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया तुझ्या कुसारी उलोची गोपरा पोरवे तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. तूं म्हजो मोग करताय ओय सायबा, तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण. म्हजे फाटल्यान ये. आमी सगळीं जेजूचोच पाटलाव करून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावलें, पूण तुज्या एका उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
म्हज्या जेवणाक येयात रावण खोशी बसात म्हज्या कुडी रोखता कुशीदारो सायात म्हज्या जेवणाक येयात रावण खोशी बसात म्हज्या कुडी रोखता कुशीदारो सायात Jesu Chivitoche Zadit Chivitamche Jesu Chivitoche Zadit Chivitamche Undo moron mata Chivan boron bota Tumi saya tusrang Shivan borat Mundo monon lantar Shivan boron botat Tumi saya tusrang Shivan borat Jesus Chivitoche Sadit Chivitamche Jesu Chivitoche Sancti Chivitamche. स्वर्गीच्या बापा, ह्या पवित्र गुटां वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हे दिसाचें पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेऊया R23 पेज नंबर 187 R23.